तर आमच्या वळासान उदक हाडूंक झरी कट्ट्यान पळोवन आतां माया म्हयन्याक उदक मेळपाना आमकां इतलेंच मागीर कितें कट्ट्यान भरप पयशान हाडप राती जाल्यार राती वचून आमी उदक हाडूंक जाय हय आनी तुमी भात बी कशें उकडटात हे पळय भात तें म्हणान कितें तें बांय सांगून तें पळय बांय कितें भात उकडूंक आनी आतां उदक पायपलायन पावले म्हूण आयकल्या पायपलायन पावल्या मेथी घरान घर दिली तेणी मेथी सारकी पावता टायमाक एक उदक ना तें ते पायपलायन आसा ती खंयची साळावलेची ना आमचीच ती उदक खंयची बांयचें बांयशी हय न्हंय थिंग सकयल बांय मारल्या आमगेली आनी तें कशें लायटीचेर लायटीचेर ना लायटीचेर बाबा तें हय लायटीचेर हय लायट नाल्यार उदक बी कांय ना आनी पिवपाच्या उदकाचें कशें तुमगेलें पिवपाचें व्हाळां न्हू झरी हाडटा आमी झरी हाडटा व्हाळां हाडटा अशी हाडटा अशी तळे आहा वयर ते तळ्यान थोडे थोडे आनी आयलेरी आहा पूण आनी घरा कडेन ते लोक आमकां दिना न्हू अशें करून आमी उदक काडटा कितें करता आनी उदक सुकता बी तुमगेल्या उदकाक चड हें केन्ना जाता तुमकां त्रास चड माया म्हयन्याक त्रास रात भर उदका म्हळ्यार वचपाचें येवटेन लोक तो असो हाडटा रे तेवटेन तेवटेन थिंग रातीन वचपा न्हू रातीन वचून हाडपा आयल्या हें सिंटेक दवरल्या त्या सिंटेकान भरले ते मागीर घेवन हाडप हय सिंटेक दवरले ती उदकाची हे बी येता टँकर बी येता तुमकां ना हांगा आमकां टँकर ना बाबा उदका टँकर आमकां टँकर हरशीं सुद्दां केन्ना येवना ना आनी तुमी फक्त ते न्हंयचे आनी बांयचे उदकाचे हे पळयता हय तेंच सुद्दां आमी गव्हर्मेंट आमकां कित्याक तें बील येवन मारलें तुमी साराळें उदक येयले नंतर आमकां बील करे न्हू अशें म्हणटा आतां तुमगे ते बेश्टी न्हंयचे उदकाचें तूं बील लायला हय आमकां न्हंयचें उदक आमगे बांय मारलें ते आमगे पायपलायन केले न्ही पयली थिंग वयर ताच मारल्या आमगे गांवचे उदक न्हू ते बिला करपा न्हू गव्हर्मेंटान आमी गोकुर्डे गांवां आसा जे पाडी गांवांतल्यान सुमार 9 किलोमिटर भितर आसा हायवे साकून आनी थंय मोस्टली इश्यू म्हणटा तो उदकाचो बाबा तुमी जो इश्यू फेस करता उदकाचो हांगा साळावली धर्माची उदकाची पायपलायन पावल्ली आसा सद्या हांगा पावूंक ना आनी उदक खंयचें तुमी वापरता हांगा आमी झरीचें यूज करता ना जाल्यार थोडे पायपलायनीच येता पळय सकयल पंप गजाली येता ते सारके टायमार येना आमकां तो पंप हावस आसा पळय ते खंयचें उदक येता खंयचें उदक काडटा ते बांय आसा तेका ते मागीर लास्ट 2-3 म्हयन्या सुकता उदक आनी हें उदक आतां तुमकां पिवपा यूज करता ते पावसान जमा जाल्लें उदक न्हू तें ना बांयचें उदक तें म्हणल्यार ते चालू उरता चालू उरना मागीर आतां ते सुकता 2-3 म्हयने सुकतलें तेन्ना उदका आमकां चड प्रॉब्लेम जाता आनी ह्या गांवां जी शेतां बी आसा पळय ती कशी तुमी रोयता बी हांगा पावसा उदक पावस पडले जाल्यार उदक जाता तशें बंधारे आसा पूण ते बंधारे पावसान आसना न्हू आतां गिमान बांदता ते तुमकां उदकाचो बी प्रॉब्लेम जाता पिवपा उदकाचो ना आमगे पिवपा हें उदक पिवपा प्रॉब्लेम जाता म्हणजे कितें आनी तूं उदकात सदां येयल्यार सारकें आसता न्हू एक सायन जाल्यार हो प्रॉब्लेमूच न्ही आमचो कपडे धुवपा झरी रोवचे पडटा नाजाल्यार न्हंयचेर रोवचे पडटा
आनी ती शेतात तुमची मेन हें कितें तुमचें हांगा पोट चलोवपाचें साधन कितें? पोट चलोवपा तर आमी हांगा भात आमी रोयता तांदूळ शेत रोयता ते खंयच्या म्हयन्याक? आतां जून जुलयाक स्टार्ट करता जुना सावन. आनी बाकीचे तेंपाक हांगा आनी कितें आसा पोट चलोवपा अशें गांवांक तुमगेलें? आनी आमी सांगी मोडले जावं नाल्यार आतां आमी मिरसांग पयलीं आमी कितें जाय मिरसांग रोयताले पूण जालें कितें आतां फॉरेस्टर आमकां हितून वचपा दिना ताना वचपाक आनी केलें तरी आतां आमचे ते हांगा सद्या गोकोडे आमच्या गांवांत इतले गैरडे जाला म्हणजे कितेंय गेलें खबर ना आमकां. गैरडे मोर दुकर आमी केल्ले सगळे शेतां बितां पिड्यार करता पावसान गेले. आतां पोर्स रोयला पोर्साक सुद्दां ते आमकां पिड्यार करता. आतां जेन्ना आमकां पीक मेळटा पळय तेन्ना ते खाता रातचे. हेजे बाद आतां जे तुमकां सरकार कडसून कितल्यो योजना मेळ्ळ्यात हेका लागून? आमी अजून योजना कांय घेयली ना. आमी साऱ्या स्कीम म्हूण ती साऱ्या सबसिडी इतली खाता आमी शेत रोयले नंतर. आनी शेतकऱ्या खातीर जे तुमी उत्पन्न करता तेजे तुमकां सबसिडी बी लोना खातीर बी कितें आसा? अजून आमकां ते हांगा तशी फेसिलिटी पावली आसतली काय पावना तें आमकां खबर ना पूण आमकां मेळोंक ना अजून. एक साऱ्याच्यो मेळटा म्हणटा पूण साऱ्याची कितें सगळ्यांक मेळना. आमचे कडेन कित्याक कमी जमीन आसल्या कारणान आमकां ते मेळना.